देंवचार बशिल्ल्या एका मोन्याक जेजू सोशी घेवन आयली आनी देंवचार काडटूच मोनो उलयलो आनी लोकां नजाप जावन म्हणलें, इस्रायलांत असलें केन्नाच कोणेंच देखूंक ना. पूण फारिसेव म्हणूंक लागले, हो देंवचाराच्या प्रधानान उद्देशी देंवचार काडटा, जी देवाच्या देवस्थानांनी शिकयता. सुर्गीच्या राजाचे शुभ वर्तमान परगटीत आनी सोर जिन्साचो पिडारोग बरो करीत सगळ्या नगरा गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरचेक पडून चुलचुल्लो, कित्याक ती दोगदावताली आनी गवळी नासतल्या मेंढरा भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात.